मनसून गोयच्या कांय वाठारांनी पावला, उरिल्ल्या वाठारांनी रोखडोच पावतलो। जसो मनसून गोंयान पावता तशी गोंयाक आनी गोंयकारांक गरमी पासून थाकाय मेळटली। सगळीकडे हिरवीचार चादर पातळपाक लागतली। मात पावसान मलेरिया, डेंगू हे सारखे जळारां पातळयतात त्या वेक्टर बॉर्न डिजीज म्हळ्यार रोगाचो धोकोय वाडपाक लागता। मात अजून पावस सामको सुरू सुद्धा जावंक ना आनी गोंयच्या कांय वाठारांनी डेंग्यूचे दुबावीत मेळपाक लागल्यात। हे विशीं आमी नॅशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोलच्यो डेप्युटी डायरेक्टर कल्पना महात्मे हांचे कडेन उलोवप केले। तांणी ह्यो फक्त दुबावीत केशी आसा, अजून कन्फर्म जावंक ना अशें सांगले। पणजी आनी कांदोळेच्या कांय वाठारांनी ह्यो केशी मेळ्ळ्यात अशें तांणी मुखार सांगले। पळोवया तांच्यांनी कितें म्हळें तें। डेंग्यू आता तू म्हणता ते सस्पेक्टेड डेंग्यू जे रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह. दिस रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह आसात दिस नॉट व्हॅलिडेटेड बाय द प्रोग्राम जे आमचे NVBDCP प्रोग्राम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक. म्हणजे तो पॉझिटिव्ह जालो रॅपिड टेस्ट जाल्यार तो डेंग्यू खातीरच पॉझिटिव्ह जालो. इट कॅन बी पॉझिटिव्ह फॉर एनी फ्लेवी व्हायरस ऑर सेन्सिटिव्ह. इट कॅन बी फॉल्स पॉझिटिव्ह ऑर फॉल्स नेगेटिव्ह. सो दिस रॅपिड टेस्ट जे आम्ही रॅम्पंटली यूज करता इट इज नॉट व्हॅलिडेटेड बाय द प्रोग्राम. सो सगळे रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह डेंग्यू केसीस आसा अशें म्हणूंक शकना आमी. पण एज ऑफ नाव आमी कितें करता, वी स्टार्ट आवर वर्क एज सून एज देर अ रॅपिड टेस्ट. कित्याक स्टॅटिस्टिक हे जर आमकां कन्फर्म केसीस करपाक वी वील गेट सम, इट वील टेक सम टायम. कित्याक ते आमकां रॅपिड टेस्ट IgM मॅक अलायझा किंवा NS1 अलायझा ताका वेळ लागता. So we start our action at the rapid test positive. So as of now, rapid test positive or suspected dengue cases we have seen last week. We have seen is more in Panji, especially in Mala, Magir, Ribandar, आणि हांगा Altino, and Nevgi Nagar, त्या एरियान जाल्या. मागीर even Santinis we have got some cases in Panji. And the other area which has shown more cases are Kandolim, under PHC Kandolim, especially Nerul, Firinge Bhat म्हणून थंय जाला, आणि हांगा Kalangut, Kobrawado, Gatiwada. So these two are the areas which have shown more rapid tests, suspected dengue cases. तशें पळोवपाक थोडे थोडे आमकां केसी आमकां मदीं गांव डोंगरी केसी मेळ्ळ्यो. नाव इट हॅज कम डावन. Even Sakre we had some cases which has come down. Kankon, Gaon Dongri, the Kankon. I had visited it on last week. I visited it, and the reason for that was the barrels. उदकां भरून भरून प्रत्येकाने आपल्या दारा भायर दवरला. सो तांकां IEC केली बंद दवरप. बट नाव everybody is aware what they need to do. So ते बांदून आता हांव केन्ना गेले तेन्ना सगळ्यांनी चडशे हांवें बांदून बिनून दवरलेली. सो दे आर अवेअर. सो द केसीस हॅव ऑल्सो कम डावन. Sakre it was in housing board colony where there was rented same unsafe water storing practices. Same thing. So now those cases have also come down. But as of now these two areas, Panji and Kanduri, are showing slightly high cases of rapid test, just suspected dengue. डेंग्यू हो एक तरेचो व्हायरसापासून जावपी ताप आसा. एडिस प्रजातीची जळारां हो रोग पातळयता. ही एडिस जळारां नितळ उदकाच्या आयदनांनी तांतयां दितात आनी तांची वाड जाता. थांबिल्ल्या उदकाक लागून मच्छरांचे प्रजनन जाता. तेका लागून खंयच उक्ते नितळ उदक सांठोवन उरपाक दिवचें न्हय. तशेंच उदक सांठोवपाची आयदनां, बॅरलां वेळोवेळी नितळ करची आनी कवर करून दवरची, जाका लागून ह्या जळारींची वाड आडोवपाक मजत जातली. अचकीत चड जोर येवप, चड तकली दुखप, दोळ्या फाटल्यान दुखप, जॉयंट्स आनी मसल्स दुखप, ओकारे, उलटी जावप, जोर सुरू जाले उपरांत 3 ते 4 दिसांनी दिसपी फोड म्हळ्यार रॅशेज ही कांय डेंग्यूची लक्षणां आसात. हातूंतली खंयची लक्षणां दिसत जाल्यार बेगोबेग लागच्या भलायकी केंद्रात वचून उपचार घेवचे. जर डेंग्यूचेर वेळार उपचार जाले ना जाल्यार डेंग्यू घातक ठरू शकता. हाका लागून जतनाय घेवप खूब गरजेचें.